लौकिक तुवें जवळजवळ 2-2.5 म्हयने हे इलेक्शन कवर केले. आज ह्या इलेक्शनाचो फायनल म्हणजे 6 जालो आणि फायनल वर्डिक्ट आयलें. तुजें ओवरऑल रिएक्शन ह्या वेंचणुकेचेर कितें, रिजनल पक्षाच्या परफॉर्मन्साचेर कितें, नॅशनल पक्षाच्या परफॉर्मन्साचेर कितें, आनी आमी जो आतां विशय घेतला ओवरऑल फुडले वेंचणुकेचे दृश्टीन ह्या इलेक्शनाचो फुडार तुका ओवरव्यू कसो दिसता? सुरेश, इलेक्शन तशें गोंयांतूच न्हू तर देशभरात एक मॅसेज पास ऑन करपी आसलें आनी सगल्यांचे इम्पॅक्ट दिसले. 2022 जशें गोंयान विधानसभा इलेक्शन जालें आनी तितूंतल्यान डिविजन ऑफ वोट जाले आनी BJP कशी सत्तेर आयली हे दिसून आयलें. हे पावट ऑपोजिशनान एक इंडिया अलायन्स करून सगळे एके कडेन रावल्ले आनी तेजो रिजल्ट सावथ गोंयान दिसून आयलो. पण ताका फक्त इंडिया अलायन्सा खातीरूच सावथ गोवा जिखले अशें म्हणपाक शकना. ताका वेगळे वेगळे फॅक्टर आशिल्ले. युनायटेड ऑपोजिशन जालेंच, जे लास्ट टायम डिवायडेड आसले ते युनायटेड ऑपोजिशन जाले. RG फॅक्टर आसलो पळय न्हू, RG फॅक्टर जो काँग्रेस स्ट्रॉंग होल्डांनी चड मतां काडटलो अशें दिसतालें. तेणी BJP स्ट्रॉंग होल्डांनी चड मतां काडली. दुसरे BJPक आनी एक प्रॉब्लेम दिसून आयलो की एके कॉन्स्टिट्युएन्सीन दोनूय टर्म 2017 ते 2022 आनी 2022 आनी 20 सुद्दां येवन परत भायले आमदार इम्पोर्ट केल्ले. तेंचो तांकां एक हें जालां आसतलो की एके कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2-2 लिडर जाल्ल्यान आसा ते सिटींग लिडरा आपणी जर सपोर्ट केलो आनी ताका जर बरें मार्जीन मेळोवन दिलें जाल्यार फुडले टिकेटी वेळार जे सिटींग आमदाराचो विचार जातलो कारण परफॉर्मन्स ते क्रेडीट ते तेका वयतले अशी गजाली सगळेच कडेन आसता. सो ह्या टायमार हो तो प्रॉब्लेम ऑफ प्लेंटी म्हणटा पळय न्हू त्या प्रकारचो. दुसरें जेन्ना ऑन ग्रावंड भोंवताले मतदार राजा म्हणा बाकीचे इंटरव्यूज करतना वा लोकां मदीं आमी भोंवताले तेन्ना इन्फ्लेशनाचें आमकां खूब हें दिसतालें की प्रत्येक जाण म्हारगायेचें उलयतालो. तेजो बारीकसो इम्पॅक्ट मतांचेर आहा थोड्या एरियेंतल्यान. ST रिजर्वेशनाचो इशू खूब गाजलेलो. ST रिजर्वेशन चडशे सावथाक सायजेबल ST आनी तेंच्यांनी सरळ सांगलेलें की आमी वोटींग BJPक करचें ना कारण तेंच्यांनी इलेक्शना पयलीं नोटिफिकेशन हाडपाक जाय आसलें ST रिजर्वेशनाचें, तें जावं नासलें. सो तेंच्या मदीं फूट आसली पण तेजो इम्पॅक्ट BJPक बसला. CRZाचो इशू जो चडसो डिस्कस जावना पूण CRZाचो इशू हो फूल कोस्टल बेल्टाक लागता. थंय खुबशी नेगेटिविटी आसली आनी ह्या सगळ्या भितर जो सावथ गोवाचो सीट पडला तितून लोकल गव्हर्मेंटाची नेगेटिविटी चो भाग आहा. दुसरें गोंयान मायनॉरिटी तशें सायजेबल आहा, कॅथलीक म्हणा मुस्लीम म्हणा आनी ज्यो नॅशनल लेवलचेर नॅशनल लिडरांचे इवन इन्क्लुडींग PMची स्पीच जाताल्यो तेंची भाशणां जातालीं आनी तेंचे भाशणां भितर ती नेगेटिविटी ते दिसताले आनी ते मागीर ऑपोजिशन उलोवन दाखयताले की इतले नेगेटीव कित्याक म्हणटा तेजो इम्पॅक्ट दिसलो. मडगांव सारके मोतीदोंगर सारके एरियेंतली आमी चिंत्ताले की कोण खंय वचे वटेन वयतली मतां दिगंबर रिटेन करूं शकतलो काय कितें. पण थंय सुद्दां मडगांव जी लीड पयली आमी फक्त 86 मतांची लीड BJPक. तेजे वयल्यान कळटा की तेजो इम्पॅक्ट नॅशनल लेवल जी भाशणां जातालीं गोंयान येवनूय तशीच भाशणां जाल्लीं तेंचो इम्पॅक्ट ह्या पुराय इलेक्शनाक दिसलो. फक्त मार्जीन जे काँग्रेसीक आहा ते खातीर BJPचें ऑर्गनायजेशन बरें आसलें. BJPचें ऑर्गनायजेशन बरें आशिल्लें, एग्रेसीव आसलें. ते तेंच्यांनी मोदीक पर्यंत हांगासर मिटिंगेक हाडलो. जाता तितलें तेंच्यांनी मजल मारून तेची मार्जीन खूब काँग्रेसीचें देंवयल्यान फक्त 14,216 मतांच्या मार्जिनान काँग्रेस हो सीट जिखला. महेश, लौकिकाच्या इंटरप्रिटेशना प्रमाण कितलेशेच कंटेन्शियस इश्यू आशिल्ले जे सरकारान जशें जाय हँडल करपाक तशें हँडल केलें ना. नंतर RGचो फॅक्टर आसा. नंतर खुबशे आमदार जे हाडले दुसरे कडल्यान, ते फुटून म्हणून नाल्यार मर्जर म्हणून, पूण भायले आमदार हाडले BJPन. ताका लागून इश्यू ऑफ प्लेंटी लिडरशीप जो आसा तो प्रत्येक मतदारसंघांनी तयार जालो. हाकाय लागून कांय कन्फ्युजनां तयार जालीं. अशे कितलेशे इश्यू सावथाक आशिल्ले पूण सावथाचो सीट हो काँग्रेसी कडेनच पयलींच्यान आशिल्लो आनी आतां तो परत काँग्रेसी कडेन अथवा काँग्रेसीच्या अलायन्सा कडेन उरलो. तो BJP कडेन घेवपाचे यत्न जे आसात ते फेल गेले. एनीवे इट इज अ नेगेटीव रिजल्ट कन्सिडर फॉर NDA ऑर अथवा सरकार पक्षा खातीर तो नेगेटीव. उत्तरेंत जें आसा चित्र ताजे कडेन तूं कशें पळयता? कारण हांगा कशें जालां, हांगा BJPन अथवा सरकार पक्षान तो सीट हाडलो, खासदारान हॅट्रीक केली, पुणून हांगा सुद्दां जो कॅन्डिडेट आशिल्लो काँग्रेसीचो
ताका एक सर्वमान्यता धरताले बिईंग एक्स MGP, फॉर्मर MGP, फॉर्मर युनियन मिनिस्टर, नॉलेजेबल मनीस अशें धरून वताले. सो तूं नॉर्थाच्या रिजल्टा कडेन कसो पळयता? बीजेपीचे अंतर्गत ह्यो गजाली हांगा दिसच्यो ना. तुका काँग्रेसीच्या अंतर्गत कितें थंय दिसता काय, किंवा RG फॅक्टर थंय दिसता काय? हाजो अथवा इश्यूज वेगळे तरेन कितें आशिल्ले नॉर्था खातीर? जशें लौकिकान सांगलां की BJPचे हांगा जेन्ना भाऊन आतां डबल हॅट्रीक केला, 6 फावटी हॅट्रीक केलेली आसा आणि जेंची मार्जीन आहा ती 1 लाखा वयर गेल्ली आसा. आमी सदांच भाऊक विचारताले की तुमची मार्जीन कितली आसली, ते सदांच आपली लाखा वयर सांगताले. पूण आमी जेन्ना ग्रावंडार भोंवताले तेन्ना आमकां इतलो तो फील येनाशिल्लो. जाल्यार कशें जेन्ना आमी मतदार राजा करपाक भोंवताले तेन्ना आमकां लोक सांगताले की भाऊ केन्ना दिश्टी पडना, भाऊ केन्ना येना, भाऊन आमचे केन्ना प्रश्न हातान घेवना. आमी पळयलां की 6 फावट श्रीपाद भाऊ जिखिल्लो आसा आनी तो 1 लाख मार्जिनान, 1 लाख परस चड मार्जिन जिखिल्लो. इवन म्हाका उगड आसा, हांवें जेन्ना मतदार राजा प्रोग्राम स्टार्ट केलो आनी जेन्ना तो ऑन एअर गेलो तेन्ना कितलेशेच BJPच्या लोकांनी आमकां फोन मारले. इवन BJPच्या कांय आमदारांनी फोन मारलो आनी तांच्यांनी अशें म्हणिल्लें मान्य केलें की खरेंच लोकां मदीं खरोच राग आसा म्हणून. आनी तर इशू कितें आसतालो, भाऊ तांकां मेळना, भाऊन एम्प्लॉयमेंट इशू, मोपा सारको इशू, ते टॅक्सीवाल्यां कडेन उलोवपाक जाय आशिल्लो, कोस्टल बेल्टाक CRZ इशू लावन धरूंक जाय आशिल्लो, तो भाऊन केलो ना बीन म्हणून. पूण मागीर आमी जेन्ना एनालिसीस जेन्ना तुमकां सांगताले पळय तेन्ना तुमी सदांच आमकां एक प्रश्न करताले की ते खरंच वोटिंगान कन्वर्ट जातले हे गजाली. ते आतां जर पळोवंक वचत जाल्यार म्हाका अशें दिसता की जालें ना ते कन्वर्ट. हांव अशें म्हणिना की जालें ना, जाता आशिल्लें, पूण ते काँग्रेसीक ते कॅश करपाक जालें ना अशें म्हाका दिसपाक लागलें. कित्याक जर हांव जर हांगा जर पळयत जाल्यार मांद्रे सारके एरियेक जर हांव पळयता, जेन्ना खलपाक जेन्ना टिकेट दिली तेन्नाच आनी जी इतली लेट टिकेट दिली की भाऊची टिकेट सगळ्यान पयलीं डिक्लेअर जाली आनी मागीर खलपाची जाली खूब लेट. सो तांकां एक खंय तरी टायम मेळूंक ना. सेकंड थिंग, BJPचें जें संघटन जें आसा, जे BJPचें जें काम करता नॉर्थ गोवा सायडीन, तशें काँग्रेसीचें आमकां खंयच दिश्टी पडलें ना. एटलिस्ट स्पेशली नॉर्थ गोवा, मे बी ते सावथ गोवा तेंच्यांनी काम केलां आसतलें. आनी एक सिरियस कॅन्डिडेट तेंच्यांनी दिलो आनी पूण लोकां मदीं जेन्ना RGP आयली, एक न्यू कॅन्डिडेट खंय तरी आनी यंग कॅन्डिडेट, तेन्ना थोड्या लोकांनी अशें चिंतिल्लें की चल ह्या फावट आमी यंग कॅन्डिडेटाक चान्स दिवया म्हणून एक वेळ आमकां असो दिसता की RGPचो मातसो वोट शेअर आहा म्हणटा तो मनोज परब म्हणून तो वाडिल्लो आसा प्रत्येक भागात. जर हांव मांद्र्याचें एक एग्जांपल दिता सर तुमकां, मांद्र्याचो जर 2019 जर आमी जर पळयत, नो वील कम टू डिटेल्स आफ्टरवर्ड. पूण ओवरऑल तूं निकाला कडेन जर पळोवशी, सावथाक जशें BJPच्या आमदारांच्या मतदारसंघांनी जंय अपेक्षीत लीड येवं जाय आशिल्ली, जे कोण भायल्यान आयले BJPक अथवा BJPचे ओरिजिनल, मोस्टली जे भायल्यान आयले तांच्या मतदारसंघांनी जितली लीड मेळूं जाय आशिल्ली तितली BJPक मेळ्ळेना आनी थंय खंय तरी कॅल्क्युलेशन चुकलें. मागीर त्यान चडशे पेरिफेरल वाठार जे आसा, एक फोंडें सोडले जाल्यार बाकीचे केपें, सावड्डें, तेवटेन जे आसा, एक सावड्ड्यान लीड दिल्या सादारण बरी पैकी आनी दुसरी काणकोणा दिल्या सावथाक. तशी नॉर्थाक आतां बहुतेक मतदारसंघांनी परफॉर्म केलां. एक कळंगूट बी अशें सारकेले, कळंगूट सांताक्रूज सारकेले सोडल्यार नॉर्थाक काँग्रेसीच्या इंटरनल रायवलरीन जसो BJPक सावथाक BJPच्या अंतर्गत गजाली परफॉर्म जाल्यो ना अथवा बादल्यो, तश्यो नॉर्थाक काँग्रेसीच्या अंतर्गत गजालींनी काँग्रेसीची वोट शेअर देंवली अथवा परफॉर्मन्स जालें ना आनी तें भाऊक एडवांटेज मेळ्ळी काय कितें? इतली एंटी इन्कम्बन्सी आसतना अशें चित्र आसूं येता काय कितें अदर देन RG फॅक्टर? हांव अशें म्हणीन की नॉर्थ गोवाक जो आमी जो पयला बिचोले, वाळपय सारको जो वाठार पर्या, तातूंत भाऊ म्हणटा ती ह्यूज लीड आसा. वेरेज मांद्र्या बीन लीड आसा ताका ना न्ही, जी आमकां सोबतेन सांगली 4000 लीड, तितली लीड आसा तांकां चड लीड ना. वेरेज पेडण्या तशी 7000 लीड BJPक आसा, जी खरी म्हटल्यार काँग्रेसीन कापपाक जाय आशिल्ली ती कापूंक पावले ना ते. वेरेज आल्दोना सारके कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी जर पळयत जाल्यार काँग्रेसीक फक्त जस्ट 89 लिड्स आसा, म्हणजे आमचे कडेन जो नंबर्स आहा तो. कलंगूट एज युजल लोकसभा इलेक्शनाक सदांच लीड काँग्रेसीकूच दिता. वेरेज शिवोलेन जी लीड मेळपाक जाय आशिल्ली, इवन दिलाला लोबो MLA आहा पळय, ती तिणें उलोवन दाखयली, ती पयलीं काँग्रेसीन आशिल्ली, ती मागीर BJPन येयली. तिणें अशें म्हटलें की कांय BJPचे लिडर BJP खातीर वावरूंक ना आनी तेचे म्हणटा तशें तेंच्यांनी म्हणटा ते पळोवपाचें, इन्स्पेक्शन करपाचें, कित्याक सर्वे करपाचो अशें तिणें म्हटलां की खंयचे BJPचे लिडर भाऊ खातीर वावरूंक ना. तरी आसतना भाऊक तांच्यांनी लीड दिल्या तेंच्यांनी आसपास 3000ची. पूण थंय जर पळोवंक वचत जाल्यार जी म्हणजे सावथाक भायले ओरिजिनल BJP लिडर आनी भायले आयिल्ले आमदार हो जो इश्यू आसा कॉन्फ्लिक्टा खातीर,
तसोच नॉर्थाकय कांय कडेन बीजेपीक तो बादला. हय म्हणजे लिडरशीप खूप जालें जशें लोकयान सांगलें ते 2-3 लिडर आनी जेका तेका आपआपले प्रोग्रेस कार्ड दाखोवपाक जाय आनी फुडें जेन्ना असेंब्ली इलेक्शन्स येताले पळय तेन्ना क्लेम जर करतलो बाबा आपण इतली मतां घेवन दिल्ली म्हणून सांगूंक तरी मेळटली तांकां. हय. इवन सालिगांव तशी लीड व्हडलीशी ना तांकां. बरोबर. केदाराच्या थंय केदार आसा जय आसा तो एक्चुअली काँग्रेसचो कोण लिडरूच ना तरी आसोन साणटीशी तांकां लीड आसा बीजेपीक व्हडलीशी लीड ना. बरोबर. सो तरी आसून सुद्दां म्हणजे भायल्यांचे आमदार आयले परत, हय तांणी सुद्दां व्हडले तशें अपेक्षीत अशें कंट्रिब्युशन केल्लें ना, नॉट इवन इन द नॉर्थ. नॉर्थ हय हय. नॉर्थाक